नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. काणकोण तळपणा मनोहर पर्रीकर बायपास म्हामार्गार घडलो भिरांकूळ अपघात. अपघातात एकल्याक आयलें मरण जाल्यार आनीक एकलो आसा गंभीर जखमी. सवाशीण बायलांच्या वडा पुनवेच्या तयारीक सुरवात. सोमारा जावपी व्रता निमतान दिवचोचो भल्ला बाजार. सांजे मेरेन सामान खरेदीक येतलो नेट, सांगता विक्रेते. गोयच्या इथन वाजान ग्रँडमास्टर नॉर्ड मेळोवन घडयलो इतिहास. मेळयलो तिसरो जीएम नॉर्ड आनी वस्तादपण. भारतांतलो सध्याचो सगळ्यांत ल्हान आनी संवसारांतलो सध्याचो दुसऱ्या क्रमांकाचो थारलो युवा ग्रँडमास्टर. आयतारा गोंयभर पोलिओ डोसाची जाली कार्यावळ. ह्या वेळार देशभरांतल्या 5 वर्सां सकयल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक दिले पोलिओचे थेंब. गोयच्या 56 गांव शाराच्या भागात आस्पाव करपा विशींची अदीक सुचोवणी महसूल खात्यान घेतली फाटी. महसूल खात्यान पंचायत खात्याक धाडले लेखी पत्र. आनी जे पक्ष भाजपाक हारोवपाक सोदता ताचे वांगडा युती करपाक मेळ्ळ्या मान्यताय, सांगले चोडणकरान. जाल्यार वेंचणूक केन्नाय येवं आमी तोंड दिवपाक आसा तयार, सांगले माणिकराव ठाकरेन. आतां खबरो विस्तारान. गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. 14 वर्सां पिरायेच्या इथन वाजान बुद्धीबळाच्या संवसारांत इतिहास घडयलो. जूनाच्या 27 तारखेक बोस्निया आनी हुर्झोविना हांगा जॅझ समर इन साराजेवोत जीएम मिक्स सर्तींत ताणें आपलो तिसरो आनी निमाणो ग्रँडमास्टर नेम साध्य करून ग्रँडमास्टर किताब मेळयलो. ह्या यशाक लागून इथनान भारतांतलो सगळ्यांत ल्हान युवा ग्रँडमास्टर आनी सध्याचो संवसारांतलो दुसरो सगळ्यांत तरणाटो ग्रँडमास्टर जाला. गोंयच्या खेळां मळार इतिहासांतलो आनीक एक भांगराचो खीण म्हूण ताची तोखणाय जाता. पोलिओ हे सामके घातक दुयेंस. ह्या दुयेंसाक लागून चडशा भुरग्यांक अपंगूळपणा निर्माण जाता. 27 मार्च 2014 ह्या दिसा भारत अधिकृतपणान पोलिओ मुक्त जाहीर जालो. आयतारा गोंयभर पोलिओ डोसाची कार्यावळ जाली. गोंयच्या पुराय सेंटरांनी लोकांचो व्हड प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या वेळार देशभरांतल्या 5 वर्सां सकयल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओचे थेंब दिले. गोंयांतल्या 56 गांवांचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आशिल्लो. मात हे विशीं बोवाळ जाले उपरांत महसूल खात्यान अधिसुचोवणी फाटीं घेतली. हे विशीं महसूल खात्यान पंचायत खात्याक लेखी पत्र बरोवन कळयलें. फाटल्या म्हयन्यांत महसूल खात्यान सगळ्या पंचायतीक नोटीस काडून ह्या विशीं तांची मतां सादर करपाचे निर्देश दिल्ले. ते उपरांत गोंयभर बोवाळ पडून लोकांनी ह्या गांवच्या शारीकरणाक खर विरोध केल्लो. ताका लागून सरकाराचेर ती अधिसुचोवणी फाटीं घेवपाची पाळी आयली.
जी 56 गांव म्हणजे 56 विलेजीस गोंयभरचे जे आसात ते अर्बनायझेशनाक काडलेले सरकारान आणि तेजेर आतां एक म्हत्वाची अशी अपडेट येयल्ली आसा ती म्हणजे जे अर्बनायझेशनाक जे विलेजीस काडलेले ते सरकारानूच आतां ते डिसिजन रिवोक केल्ले आसा. सो तुमकां परत एकदा सगळी जी म्हायती जी आसा ती विस्तारान सांगता. 2020 एक गॅझेट येयल्ले तितून 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले. तितून गोंयभरचे जे गांव आसात तितूंतले 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले आणि ह्या गांवान खंय तरी अर्बनायझेशन जावपाक हो प्रस्ताव आशिल्लो, पण त्या वेळार खुबसो असो विरोध जाल्लो आणि अर्बनायझेशन नाका आमकां म्हणून त्या प्रत्येक गांवांतल्यान आपली ज्यो ग्रामसभा जाल्ल्यो त्या ग्रामसभेन तेणी ठराव घेतलेलो की आमच्या गांवान अर्बनायझेशन जावपाक नाका म्हणून. पण मदींच फाटले 2 दीस जाले हो बोवाळ परत एकदा सुरू जालो आणि तो बोवाळ जो सुरू जालो तो कित्याक लागून म्हणजे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पंचायत डायरेक्टराक एक मेमोरंडम काडलो आणि खंय तरी अशें सांगले की 1 म्हयने भितर तुमचे जे कितें पंचायतींतल्यान प्रत्येक पंचायतींतल्यान तुमची कितें जी से आसा ती सांगची आणि 1 म्हयने भितर सांगची. ही हो जो मेमोरंडम आशिल्लो तो फाटले मे म्हयन्यान काडलेलो आणि 1 म्हयने भितर सांगचे अशें तेंचे त्या मेमोरंडमान आशिल्लें. पण तेजेर ते जशें आउट जालो तो मेमोरंडम येयलो म्हणून जसो आउट जालो तेन्ना खुबशे अशे पक्षांनी तेजेर विरोध केलो, तशेंच खुबशे गांवच्या लोकांनी विरोध केलो ते आमी पळयले. जाल्यार एकंदरीत हो सगळो विरोध पळोवन आतां सरकाराक खंय तरी हे डिसिजन घेवचें पडलें आणि हो जो हे जे डिसिजन आसा जे 56 गांव आसात ते 56 गांवांचे जे शहरीकरण करपाचे हे जे डिसिजन आसा ते खंय तरी रिवोक करचे पडले. गोंय काँग्रेसीन येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला. गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाक हारोवपा खातीर समान विचारांच्या पक्षांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलें. पूण पक्षांतल्यान भायर सरपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मान्यताय ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी स्पश्ट केलें. राजकीय वेव्हार समितीचे बसके उपरांत गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो निर्णय जाहीर केलो. गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाणें सगळ्या समान विचारांच्या विरोधी पक्षांक एकठांय येवन भाजपाक हारोवपाचें आवाहन केलें. काँग्रेस सगळ्या पक्षांकडेन उलोवपाक तयार आसा अशें ठाकरे हाणें स्पश्ट केलें. पूण सादारण विचारसरणीन सादारण किमान कार्यावळींच्या आदारांचेर ही युती तयार जातली. वेंचणूक जातले तेन्ना काँग्रेस ताका तोंड दिवपाक तयार आसा अशेंय ताणें सांगलें. मजगती जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान परतून पक्षांतल्यान भायर सरपा विशीं काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट केली. गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला. पूण देशांतल्यान भायर सरपाच्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मेळचो ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें स्पश्ट केलें. हेच बसकेत 22 सप्टेंबराक आयोजीत जावपी गोंय राखण यात्रा विशीं चर्चा जाली. ह्या यात्रे वरवीं लोकां मेरेन पावपाचो आनी भाजपा विरोधी लोकमत घटमूट करपाचो काँग्रेस यत्न करता अशें चोडणकर हाणें सांगलें. मतभेदांक लागून पक्ष सोडून गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक परतून काँग्रेसीत सक्रीय जावन एकचारान भाजपा आड झुजचें अशें आवाहन पक्ष फुडाऱ्यांनी केलें. एक बात और स्पष्ट है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो भी हमने कमेटीज बनाई है, जो चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यूरी अलीमाओ जी हैं, उनके तहत भी कमेटी बनना है. मैनिफेस्टो जो कमेटी के अनाउंस हुई है नेशनल स्तर पर अनाउंस हुए हैं, जिसमें हमारे एमपी विरियाटो फर्नांडिस भी उसके अध्यक्ष हैं और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है तो एक्स एमपी सार्दिनो जी उनको अध्यक्षता में हमने बनाई है. तीनों कमेटीज को हमने ये कहा है कि कुछ ही टाइम के अंदर उन्होंने अपनी कमेटी के मेंबर्स पूरे करना चाहिए और अपना वर्किंग स्टार्ट करना चाहिए. पयलो इश्यू म्हणजे आमचो अलायन्साचो जो गोंयचे लोक परत परत सगळ्यां कडेन मागतात की आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. आनीक बीजेपीचो जो 15 वर्सांचो मिसरूल आसा
जो गोंय विकपाक काडला, गोंयचेर अत्याचार चालू आसा, तो बंद जावपा खातीर सगळे गोंयकारांनी सगळ्यां कडेन उलो मारलेलो आसा की सगळे एकठांय जावचे. आयज पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीच्या मिटिंगेक विस्तारान ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी सगळ्यांनी एकमतान मान्य केलें की आमकां ब्रॉडर अलायन्स करपाची गरज आसा. ज्या ज्या पक्षाक BJPक हरोवपाक ची इच्छा आसा सिरियसली, तेणी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमकां काम करपाची गरज आसा. सो ह्या वेळार आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज कडेन बी आमी अपील करतात, जांकां BJPक हरोवपाची इच्छा आसा तेणी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या सरकारा विरुद्ध, भ्रश्ट सरकारा विरुद्ध, जो गोंय नश्ट करता त्या सरकारा विरुद्ध, गोंय जो विकपाक काडला त्या सरकारा विरुद्ध लढो दिवपाची तयारी आमी गोंयच्या लोकांक साथ दिवपाची आमी ठरयल्लें आसा. आनी हें करपाक एक जी यात्रा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलिमांव हांणी अनावन्स केल्ली, गोंय राखण यात्रा, हेजेर आयज प्रिपरेशनाचेर ताणें एक बरें प्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. आनी त्या खातीर एक इतिहासीक यात्रा जी 22 सप्टेंबराक साकून स्टार्ट जातली, तेजेर खुबशे बदल गोंयांक दिसतलो आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक काँग्रेसी कडेन वळले वयतले. हातून आमी सगळे पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीन सॅटिस्फॅक्शन एक्सप्रेस केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बागा दर्यादेगेर जाल्ले दुर्दैवी घडणुकेक लागून पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. बागा दर्यादेगेच्या धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिवून एक तरणाटो बशिल्ले कडेन व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडून ताचो जीव सोंपिल्लो. ह्या घडणुकेक उपरांत थळाव्या लोकांनी आनी वेवसायिकांनी प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षा उपाय काडचो अशी मागणी केल्या. बागा दर्यादेगेर जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत पर्यटक सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिल्ल्या अवस्थेत बसून आशिल्लो एक तरणाटो दर्याच्या व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडलो आनी ताचो जीव सोंपलो. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण अपघात जाल्ल्या धोक्याचेर रेलिंगाचेर पर्यटक सहजतायेन पावतात, कारण थंय वचपाक थेट आनी उक्तो मार्ग आसा. ताका लागून धोक्याच्या वाठारात प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून ह्या मार्गाचेर घटमूट फेन्सिंग लावची असो थळाव्यांनी उलो मारला. तशेंच वाठारात स्पश्ट शिटकावणी चिन्हां लावची आनी नेम मोडपी लोकांचेर खर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हाका लागून पर्यटकाची जागृताय जातली आनी फुडाराक अशे अपघात आडोवंक मजत जातली अशें तांचें मत आसा. एक खाशेलो कार्यदळ आनी हेल्पलायन स्थापना करपाची सुचोवणी केला. हाका लागून पंगडाक बेगोबेग घडणुकेच्या सुवातेर पावपाक मेळटले. दर्यादेगेची सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरतना सुरक्षेचो उपाय घटमूट केल्यार हो चड प्रभावी उपाय थारतलो अशें कांय थळाव्या लोकांचें मत आसा. अशी दुखद घडणूक आडोवपा खातीर पर्यटन खातें खंयची ठोस पावलां उबारतले ताचेर नागरिकांचें लक्ष आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धांवतेकारीचेर झाड कोसळ्ळें. मात देवादयेन ह्या घडणुकेत कार चलोवपी तरणाट्या सयत ताची आवय आनी भयण साल्वार जाली. ही घडणूक शेनवारा दनपारां कुळण कारापूर वाठारांत मुखेल रस्त्यार घडली. पळयात. दोनांक कॉल येयलो की सर्वेश सावंत म्हणून की हांगासर आमच्या पुण्या हॉस्पिटला कडेन गाडीचेर कार्ड पडला तेन्ना आमी हांगा तरी गाडीचेर ग्लास पडटले सेफली सगळें यूज करून सेफली ती आतां कार्ड कापून ती कार आतां भायर काडलेली आसा. कॅज्युअलिटी कितें? कॅज्युअलिटी कितें तरी कोण तरी लेडीज आनी कोण तरी भुरगो आसलो. कॅज्युअलिटी सेफ आहा, कॅज्युअलिटी बॅड जाता. साळांतल्या कोलपेवाडी वाठारांत एका स्लॅबाचेर घराचे व्हडले झाड कोसळ्ळें. शुक्रारा मध्यान रात्री घडिल्ले घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी.
तरी 2 लाखा परस चड रुपया मालमत्तेचे लुकसाण जाला असो दावो घर मालकान केला. पावसाच्या तडाख्यात शुक्रारा मध्यरात्री झाड कोसळ्ळे तेन्ना स्फोट जाल्ल्याचो आवाज जालो आनी घर हाल्ले. घराच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ले भाड्याच्या रुमाचे पत्रे लेगीत फुटले. धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले झाड कापचे म्हूण प्रशासकीय यंत्रणांक कळयिल्ले, मात कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यानी परिस्थिती निर्माण जाली अशें घर मालकान सांगलें. 11:30 सुमार जागो आसलो आनी वयर हेचेर स्लॅबाचेर कितें घडाघडा जाल्ल्यान आवाज जालो. मागीर एकदम मोठो स्फोट जाल्ल्यार हे जालो, स्फोटे मारलेले मोठे. तेन्ना हांव भायर येवन पळयता जाल्यार हें झाड तुटून पडलें स्लॅबाचेर. तुम्ही आता कंप्लेन बी केल्ली? कंप्लेन केले म्हणजे हांवें डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मामलेदाराक सांगलें, परत ते फायर ब्रिगेडी तांकां कळयलें, सगळ्यांक कळयलें. रातभर तांकां फोन करून करून जागोन सकाळीं तेंची हें आयलें. पहिली कंप्लेन बी केल्ल्या झाडाची? पहिली झाडाची कंप्लेंट पंचायतीक केल्ली. पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टराक केल्ली. तेचेर तेंची 1 वरास पयलीं केल्ली. तेचेर तेंच्यांनी कांयच तेची एक्शन घेवंक ना. आता कितें लॉस केलो? लॉस म्हाका आतां 4-5 लाख मायसच लॉस जातली. सो पत्रे केले, पयलो स्लॅब वयले, घर हल्लेत वयरसून सगळे. म्हणजे सगळें इस्टिमेट करचो पडटलो म्हाका, स्लॅब चॅक करचो पडटलो. पण हेका काय ना न्हू, कॅज्युअलिटी काय ना न्हू? अशें इंजुरी ना? ना ना इंजुरी काय. हिल रहा है डगा डगा गा रही सर. कितने बजे रात को? 11:30. आप लोग सोए थे? नहीं जगह थे घरे. और घर में कुछ गिरा वगैरह? नहीं इधर का खाली ये गिरा. क्या? ये पथला. ओके. किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ. ते जाला कितें मदींच ताका मनीस एक कट करपाक मेळोंक ना म्हणून उरले ते. आमी ते वयली ते स्विमींग करपाक हें केल्लें पंचायती मार्फत ताका सांगलें, पूण मनीस कोण मेळोंक ना. थोडे दीस उरले ताका लागून ते इन बिटवीन हें पडलें. नाही अशी झाडां आनी पंचायतीन कितकी आसा? आनी अशें हांगा आमचे वाटेन कोण ना, फक्त एक थोडी अशी आपूण अशी मेल्ली अशी ना. हें कितें जालें मदींच पळोवंक ना भायरसून ताका ते हें आहा न्ही पायरीचें झाड. सो तें मेला म्हूण कळून मुनाक तें सामकें हें जाल्लें. पसनायल्ले? हय पसमेलें पडलें. लेट करता मागीर अशें डॅमेज. मेन कितें आहा ते कोणी थोडे लोक कितें म्हणटा ते देवाचे बी म्हणून वयर चडपाक पळयनात म्हणून ते मातशें उरलें दिलें. जाल्यार कोणी मनीस बी मेळ्ळो जाल्यार जोपून आमी हें करतले अशें. पूण आतां हें डॅमेज जालो ताका कितें म्हणटा? डॅमेज कितें आतां ते दिवपाचें न्ही सरकारान, कितें तांकां हेल्प करपाची न्ही. गोंयकारांक कॉल येयलो की ऊस हांगा आमचे कोलपेवाडे हांगा एक झाड पडला म्हणून. मागीर जाल्यार तें व्हडलें झाड आसलें. आमी रातीच हांगा टर्न आउट केलो तेच्यान भितरच्यान. हांगा येवन आमी सबंद रात बारीक बारीक कितें आसलें तें हें केलें. म्हणजे आमकां गरज आसली ती मेन क्रेन आनी JCB जाय आसलो आमकां. नाजाल्यार एक असो प्लॅटफॉर्म जाय वयर चडोन कातरपाक असलें जाय आसलें. म्हणजे तें पावूंक ना राती. तें आमी सकाळीं परत संक स्टार्ट केलें आनी आतां चडशें काम जायत येयलें. कितें लॉस कितें ना? लॉस जाता ते अजून कांय तेजो एस्टिमेट करूंक ना. आतां फूल झाड काडल्यानंतर कळलें की कितें लॉस जाला तेजो. आनी काम चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुडचडे मतदारसंघातल्या प्रस्तावित कार्बन प्रकल्पा भोवतणी राजकारण परतून एक फावट गरम जाला. कार्बन प्रकल्पाक तेको दिवपी कोणूय फुडाराक कुडचडे निवडणुकेत जिखपाक शकचो ना अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायन दिल्या. तेच बरोबर कार्बन प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांक गोवा फॉरवर्ड आपलो पुराय तेको दितलो हे विशीं तांणी स्पश्टीकरण दिलें. मजगती सांगे वाठारात विजय सरदेसायच्या हाजिरेत आदलो कावन्सिलर मिशू डिकोस्ता आनी जायते पक्ष कार्यकर्त्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाक प्रवेश केलो. कोळशा खातीर रेल्वे स्टेशन जे करता ते जिल्ल्याचे लोक येवन पळोवन गेल्यार हांगा आयकलां तें जर खरें आहा जाल्यार कुडचडे म्हणटा सामकें मरतलें. कोळसो येवन वास्कोची जी स्थिती जाल्या वास्को दिसाक 5 तरी लायसन्सां म्हळ्यार ट्रेड लायसन्सां लोक सरेंडर करतात धंदो ना म्हणून. ही परिस्थिती कुडचड्याची जावपाची आहा. केदोय व्हडलो मार्केट कॉम्प्लेक्स केलो पूण लोकूच जर ना कित्याक कोळशान लोक वता कित्याक लोक मरता. कोळसो हाडपी मनीस हो निवडून येवंक जायना. कोळशाचे विरोधात लोकांनी मोहीम करूंक जाय आनी एनीथींग रिलेटेड टू कोल एटॅक करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ते हांवें सरकाराचेर सांगिल्लें आहा. जर कितें आमकां पुरावे मेळटा जिंदाल आनी कोल हँडलिंग हांगा घातलें म्हणून जाल्यार आमी गोंय गोंयचे लोक
तो पयसो हांगा बंद करपाक ताका सपोर्ट करता आनी ताणें सारकें खडखर भुमिका घेवची, फुडाकार घेवचो लोक ताजे बरोबर आसले. कुडचड्याचेच न्ही, सगळे गोंयचे लोक आसले. गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमी प्रवेश करता आनी देवालय मागता की हो म्हजो निमाणो पक्ष, हाज्या मुखार आनी दुसऱ्या पक्षान प्रवेश करपाक म्हाका उमेद ना. कारण ज्या मनशाक ह्यो पार्टी बी फॉरवर्ड वयल्या आनी मुखार वयल्या, ह्या मनशाक पळोवनूच आयज ह्या पक्षान हांव प्रवेश करता. चिफाची लायक जाली आनी देखून ताजेर म्हाका एक विश्वास बसलो की हो मनीस सेल्फीश ना, ह्या मनशाक सेल्फ इंट्रस्ट ना, ह्या मनशाक गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा तें खऱ्या अर्थान जे तो उलयता आनी तें तो करून दाखयतले म्हणून. आमकां धेल्ली वचपाक चड पयस गरज ना, आमकां फातोर्डा वचपाक पडल्यार जाता, फातोर्डा चड लागीं आहा. पूण हायकमांड म्हणटा तो गोंयांत आसपाक जाय आनी जो लोक सांगता ते मनशान करपाक जाय. आनी जे हायकमांड जो स्टँडर्ड आहा, हायकमांड म्हणजे जो कितें ट्रेंड आहा, हो गोंयकारांनी पुसून काडपाक जाय. की जो मनीस गोंयच्या विधानसभेत गोंयकारा खातीर झगडटा, गोंयचे मुद्दे मांडटा, आमदार तो सांग्यावेलो, पूण सांग्यार येवन जनता दरबार घेता, सांगेचे प्रश्न आयकून घेता, सांगेकारांक कितें जाय कितें नाका तें आयकून घेवपाची काबस्ता दवरता, कुवत दवरता. ह्या मनशा बरोबर आनी कित्याक रावचें न्ही, आनी गोंयकारांनी कित्याक रावचें न्ही. आनी देखून आमकां सगळ्यांक दिसलें, युथाक दिसता, महिलांक दिसता, सांगेकारांक दिसता की विजय सरदेसाय हो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर जावचो, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावचो आनी गोंयचो मुख्यमंत्रीचो हायकमांड हो गोंयांतूच आसचो. दिवचले दुबावितपणान मरण आयिल्ल्या 21 वर्साच्या पिरायेच्या अक्षत नायकाक लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्याचे आता स्पष्ट झाले. देखून या प्रकरणात आता वेगळे मरण आयला. मावळिंग्या वायरींचे काम करतना ही घडणूक घडिल्ली. लायटीचो शॉक येवन मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव अक्षत राजेश नायक अशें आसा आनी तो दिवचलच्या लामगांव वाठारांत रावपी आशिल्लो. अक्षत हो दिवचलचे ITIत इलेक्ट्रिशियन कोर्स करतालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल शुक्रारा हो अक्षत ताचेच एका वळखीच्या कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा लायटीचें काम करपा खातीर म्हाविंग्या वाठारांत एका घरांत गेल्लो. ह्या घरांत दोगूय जाण वायरिंगाचें काम करताले. मात राती अचकीत काम करतना अक्षत हो तरणाटो सकयल पडून बेशुद्ध जालो. तेच अवस्थेत ताका बेगोबेग दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत हाडलो. थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. ताच्या मरणाची खबर कळटकीच हॉस्पिटलांत एकूच आकांत जालो. अक्षत हाका नेमकें कशें मरण आयलां तें कळपाक मार्ग नाशिल्लो. दिवचलच्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग म्हाविंग्या वचून ज्या घरांत ही घडणूक घडिल्ली त्या घराची पळोवणी केली. मात तांकां दुबावीत अशें कांयच मेळूंक ना. अक्षत हाची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ली. थंय पोस्टमॉर्टम करतकीच अक्षत हाका लायटीचो शॉक येवन मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा. हे विशीं आतां दिवचल पुलिशेन तपास सुरू केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सवाशिणी बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हणल्यार वडाची पुनव. सोमारा जावपी या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या वडाच्या पुनवेक लागपी सामानान फुलपाक लागला. या सामानाची खरेदी लेगीत सुरू जाल्या. ओंदू फुलां मात म्हारग जाल्यात. वडाची पुनव म्हणटकीच पणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां आनी हेर सामानाक मागणी आसता. हेर सामान सध्या दिवचलच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेत अंदू फळां भाव खावपाक लागल्यात. फुलांचो बाजार लेगीत वेगवेगळ्या फुलांनी फुलून गेला. सवाशीण बायलां सामानाची उमेदीन खरेदी करतना दिसून येतात. आयतारा सकाळी पावसानूय विसळ घेतिल्ल्यान बाजाराक गर्दी जावपाक लागल्या. सांज मेरेन सामान खरेदीक नेट येतलो असो विक्रेत्यांक आस्त आसा. आयज बाजार भरला ह्यो वडाचे फोले वता, दोणे वता, पणसां, पणा, 5 तरेची फळां वता.
वडाच्यो खांदयो वयता 20 रुपयांनी तश्यो आतां गांवान न्हू वडाची कोण चडोन चड काडिना न्हू म्हणून पावसाचेर परिणाम पावसात बरें म्हणून सगळे गावले म्हणून झाडाचेर चडपाक मेळना. ना ना अशें किल्ले कात्र्यान बी लोक काडटा न्हू जाल्यार वडाची पुन्हा आणि अंदू न्हू फले जास्त म्हणून मातशें कमी आहा कित्याक लागून पावसा खातीर पावस नसलो न्हू तितले पण सामान म्हारग आहा. हय तुज्या कडेन कितें कितें मेळटा माझ्या कडेन अणसा दोणे पणा आनी वडाच्यो खांदयो मेळटा खांदयो सगळ्या खपता आसा खपता न्हू हय बघता म्हणजे आज सांज मेरेन बघतो कान मेरेन सगळें वयता फाल्यां वड्याची पुन्हा फुलांक मागणी कशी आहा. फाल्यां वडाची पुन्हा फुलाची दर आहा मिरची वायट 800 रुपया किलो रोज आहा 200 रुपया किलो मॅरीगोल्ड आसा 600 रुपया किलो आनी हे बारीक गुलाब आहा 400 रुपया किलो ती वायट फुलां येता ती आहा 800-900 रुपया किलो 1000 रुपया किलो सांगता आनी आतां विकपाचें कशें कितें तें कांयच कळना कशें दर लोक येवन तर हांगा सवाय मागता 20 रुपया दिना 30 रुपया दिना 50 रुपया दिना फाटीन सांगता फाल्यां वडाचे पुंजेक जावत ती फुलां म्हारग वचून जाल्यार ती घेवची पडली लोक हांगा मागता 4 आण्यांनी 8 आण्यांनी आदलो लोक पूण परिणाम कितें जावंक ना. परिणाम कितें आतां पळोवया कशें कितें जाता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्द वरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे